नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार हांव गौरीश परबावणकर. गांवगिऱ्या वाठारांतलो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान घेतलो सूर्यग्रहण पळोवपाचो आनंद. ग्रहणाक भिवपाची गरज ना म्हणटा मुख्यमंत्री. एलईडी नुस्तेमारीचेर जातली खर कारवाय. पारंपारीक नुस्तेमारीच्या कागाळीचेर कागाळी उपरांत मंत्र्याक आयली जाग. तळावळेच्या कासारवाडा श्री गोपाळकृष्ण गजानन देवस्थानाचो सुवर्ण महोत्सव मनयतले व्हडा दबाज्यान. मंत्री सुदीन ढवळीकरान दिली माहिती. गोंयांतल्यान साउथ वेस्ट मॉन्सून सोंपलो. शिंयाचे दीस जाले सुरू. पणजी वेधशाळेची म्हायती. आनी आयतारा सकाळी 6 ते 9 मेरेन जुवारी पुलावयली येरादारी बंद. पुलाच्या तांत्रीक कामा खातीर पूल दवरतले बंद. आता खबरो विस्तारांत. गिरणा विशीं समाजात आशिल्ल्यो अंधश्रद्धा पयस जावपाक जाय आनी गिरणा कडेन वैज्ञानीक नजरेंतल्यान पळोवपाची गरज आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें म्हटलां. पुराय भारतांत आयज दिश्टी पडिल्लें सूर्यग्रहण गोंयकारांक पळोवपा खातीर फ्रेंड्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी ह्या संस्थेन मिरामार दर्यादेगेर खासा कार्यावळ आयोजीत केल्ली. ह्या वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतूय हे गिरण एस्ट्रोनॉमीच्या उपकरणांतल्यान पळोवपाचो ताणें आनंद घेतलो. तशेंच हे गिरण पळोवपाक मिरामार दर्यादेगेचेर शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी तशेंच जाणट्यांनी लेगीत व्हडा प्रमाणांत गर्दी केल्ली दिश्टी पडली. हांव फ्रेंड्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी हांच्या वतीन मुद्दामून सांगूंक सोदतां की आमी पयलीं गिराण म्हटलें काय भिताले आनी सगळे जाण घरांत रावताले, ते पळोवपाक येनाशिल्ले. बट द फ्रेंड्स ऑफ एस्ट्रोनॉमीन इतले फ्रेंडली करून दवरला. कारण ह्या खगोलशास्त्रज्ञाचो जर अभ्यास करतले आसत जाल्यार गिराणाच्या दिसा आमी स्टडी करप किंवा स्पॅक्स वापरून ते पळोवप, हे पळोवपाची गरज आसा. आमी ताका भिवन वचपाची गरज ना, म्हणजे भिवपाची गरज ना परत एकदा. हे खूब म्हत्वाचें आसा. त्या खातीर ते गिराणाचो अभ्यास करपा खातीर आमी सगळ्यांनी भायर येवपाक जाय आनी ताजो स्टडी करपाक जाय, ते पळोवपाक जाय, ताजो पेरंट्सांनी भुरग्यांक प्रमोट करपाक जाय. आनी हे खगोलशास्त्रज्ञ पळोवपा खातीर सगळ्यांनी भायर येवन ते पळोवचें. आनी जांकां जांकां इंट्रस्ट आसा त्या सगळ्यांनी फ्रेंड्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी बाब सतीश नायक आनी ताच्या क्लबाक ताच्या सगळ्यांनी कॉन्टॅक्ट करचो आनी हे शिकपा खातीर आमचे नवीन नवीन भुरगे हे फुडें येवचे इतकें सगळ्या जाणांक आव्हान करता. शाश्वत पद्दतीन पारंपारीक नुस्तेमारी तिगोवन दवरपा खातीर एलईडी फिशिंग बेगोबेग बंद जावची गरज आसा. एलईडी लायटीचो उपयोग करून नुस्तेमारी करपी वेवसायिकांचेर कडक कारवाय करतले अशें शिटकावणी नुस्तेमार खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकारान दिली. पारंपारीक नुस्तेकारांच्या वेवसायाचेर गदा येवची न्हय हाची पुराय खबरदारी सरकार घेता. तशेंच राज्यभरांतल्या वेगवेगळ्या जेटीच्या वेवहाराचेर लक्ष दवरपाक नुस्तेमार खातें सीसीटीव्ही कॅमेरा लावपाचे आसात अशें ताणें सांगलें. नुस्तें दर्या हो हा नॅचरल रिसोर्सीस आनी आमी प्लॅन करपाक जाय आनी हें सस्टेनेबल कितको त्यो वचप. एलईडी फिशींग आसली हें बंद जावपाक जाय. कारण हें कित्याक बंद जावपाक जाय तर फिशींग एक्टिविटी सस्टेनेबल जावंक जाय आनी हेज्या खातीर सगळे आतां जेट्टीचेर आमचे सीसीटीव्ही कॅमेरा घालताले. ऑलरेडी वास्को आमी सुरू केल्लो, काही कारणांक तो स्टॉप जाला पूण तो ह्या 2 दिसांनी स्टार्ट करतले. बाकीचे हायकोर्टान आमकां डायरेक्शन दिलां सगळ्या जेटींचेर आसचें, त्या माध्यमान जेटींचेर सीसीटीव्ही कॅमेरा आसतले. पूण तेजे बरोबर सस्टेनेबल इंडस्ट्री बरी चलची आनी प्रायम मिनिस्टर मत्स्य सागर योजना जी आसा हितूनसून सरकाराक आमच्या गोवा सरकाराक मदत गावन ती ट्रॉलरांक बसून कशी फिशींग एक्टिविटी इंडस्ट्री वाडटली हेजेर आमी ध्यान दितात.
श्री गोपाळकृष्ण गजानन देवस्थान कासारवाडा तळावली हांची अंदू 50 वर्सां पुराय जातात. ह्या निमतान थळावे आनी लागींचे सगळे गांव सुवर्ण महोत्सव म्हणून मोठ्या दबाज्यान मनोवपाचे आसात, अशी माहिती सुदीन ढवळीकरान मंगळारा घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिली. 27 ते 31 ऑक्टोबर हे 5 दीस वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजीत करपाचे आसात. हो कार्यक्रम आयोजीत करपा खातीर एक समिती स्थापन केल्या अशें तांणी सांगलें. श्री गोपाळकृष्ण गजानन देवस्थान कासवाडा तळावली हांची अंदू 50 वर्सां जातात आणि ही 50 वर्सां सबंद गांवूच न्हय तर आजूबाजूचे सगळे गांव आणि आमी सगळे सुवर्ण महोत्सव म्हणून मोठ्या दबाज्यान ही वर्सां साजरी करपाचें ठरयलें. आनी त्या खातीर भरगच्च कार्यक्रम 5 दीस कंप्लीट 27, 28, 29, 30 आणि 31 असे पूर्ण 5 दीस कार्यक्रम मोठ्या दबाज्यान मनोवपाचो ठरयला. गोंयांतल्यान जवळ साउथ वेस्ट मॉन्सून सोंपलेलो आसा, देखून सोमार सावन गोंयच्या वातावरणात बदल अणभवपाक मेळटले. सकाळचे कडकडीत वत जाल्यार सांजेच्या वेळार शिंयाचें वातावरण अणभवपाक मेळटले, अशी माहिती पणजेच्या वेधशाळेन दिल्या. उण्यांत उणें तापमान सुमार 28 ऑक्टोबर मेरेन सामान्य सकयल आसपाची शक्यताय आसा, तर येवपी फुडल्या 5 दिसांत राजधानी पणजेंत चडांत चड तापमान म्हटल्यार सुमार 33 ते 34 डिग्री सेल्सियस आसपाची शक्यताय आसा. रिगार्डिंग साउथ वेस्ट मानसून जो सीज़न होता है गोवा के ऊपर, पूरे इंडिया के ऊपर, दैट इज़ फ्रॉम 1 जून टू 30 सितंबर. तो ये पीरियड में जो रेनफॉल होता है उसको हम साउथ वेस्ट मानसून के रेनफॉल में काउंट करते हैं. एंड हैविंग सेड दैट, इट्स नॉट नेसेसरी दैट फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स मानसून गेट्स विथड्रॉन or the conditions of monsoon are not matching from 1st October onwards. No, the withdrawal of the southwest monsoon, यानी कि जो atmospheric conditions हैं, the wind direction from westerly, southwesterly and other supporting systems, all these systems may still sustain for a number of days. तो जैसे हम बोलते हैं गोवा के लिए the normal onset date of monsoon is around 5th or 6th of June. Similarly, the normal withdrawal date for monsoon, southwest monsoon from Goa is 14th of October. इस साल का अगर हम देखेंगे तो the conditions were getting set, the westerly winds were getting weakened, easterly winds were getting strengthened and the thunderstorm activity was taking place from around 20th onwards. और इस साल का साउथ वेस्ट मानसून गोवा से विड्रॉवल हुआ है 23rd of October को. और पिछले साल भी in 2021 also withdrawal of south west monsoon from Goa was on 23rd of October itself. That is approximately around 8 days. Or 14th October is the actual date and is around 8 to 9 days delayed from the normal. 30 ऑक्टोबराक जुवारी पूल सकाळी 6 ते 9 वरां मेरेन येरादारी खातीर बंद आसतलो. ह्या खातीर संबंधीत येरादारी बोरये पुला कडल्यान वळयतले. तशेंच ह्या वेळार कुठ्ठाळे ते आक्षी आनी आक्षी ते कुठ्ठाळी येरादारी खातीर फेरी बोट सेवा सुरू आसतली. जुवारी पुलाच्या तांत्रीक कामा खातीर हो 3 वरां खातीर बंद दवरतले, अशी माहिती भौशीक बांदकाम खात्यान दिलेली आसा. राज्यांतल्या वेगवेगळ्या नुस्त्या जेटीचेर नुस्तें विकपाचो वेवसाय करपी जे वेवसायीक सरकाराक परवानो शुल्क भरिनात, त्यो जेटीच बंद करपाचो निर्णय सरकारान घेतला. बरेचशे वेवसायीक सरकाराक जो शुल्क भरपाक जाय तो भरिनात, हाचे खातीर सरकार कर बुडटा, अशी माहिती नुस्तेमार खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकारान दिल्या. तशेंच अशा वेवसायिकांचेर खर कारवाय करपाचो निर्णय नुस्तेमार खात्यान घेतला, अशें ताणें सांगलें. ह्या नुस्तें वेवसायिकां वांगडा मंगळारा मंत्र्याची पर्वरेस सचिवालयांत बसका जाली. ते बसके उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत मंत्री निळकंठ हळर्णकारान ही माहिती दिल्या. प्रॅक्टिकली पयलीं कितें आसलें की 2 लाख ते वर्साक एका ट्रेडराक दिवपाक जाय. गेल्या वर्सा दोगांनी दिली, गेल्या वर्सा दोगा चौगांनी दिली, अशें करून ते दोग रजिस्टर जाले. आनी हेजी पिढीन विशय जालें ते कितलेशे ट्रेडर्स आसा, ही गव्हर्मेंटाक लुकसाण जाता. हें लक्षात घेवन आमी ती लॉक केली गेटी. आयज तांकां पर्याय म्हणून ते येयले. आयज ते गव्हर्मेंटाक कॉपरेट करपाक आनी गव्हर्मेंटाक इन्कम कसो वाडोवचो दिवचो ही तेंच्यांनी आपली हें दाखयलां.
आनी तेज्या प्रमाणे आयज आनी फाल्यां ते बसोन मॉडरेटी करतले. आनी तेंच्या विशयी इतको आसलो की ते 2 लाख ते एकदां 2 लाख घेतले जाल्यार बाकीची तेंची मोनोपॉली जातली. आनी तेंच्यांनी ते ट्रेडर लायसन डायरेक्ट दिल्या उपरांत ते मोनोपॉली करून हेंकां लुकसाण कशी जातली ही तेंच्यांनी आमकां प्रॅक्टिकली दाखयलें. ते समजून घेवन ते बोटकार सगळे आमचे गोंयचे आसले ती समजून घेवन आमी वे आउट म्हणून तेंच्यांनी सांगलां की आमी कशें मॉडरेटी करून ते करप. आनी ही सगळी सिस्टम परत करून गव्हर्मेंटा कडेन ट्रेडर रजिस्टर आसतलें आनी गव्हर्मेंटाक टायम टू टायम फर्स्ट टायम तेजो ट्रेडराक वचून इनकम स्टार्ट जाता. मंगळारा दनपारच्या वेळार भारतांत आनी संवसारांतल्या जायत्या वाठारांनी व्हॉट्सअप बंद पडलो. व्हॉट्सअप वापरप्यांक ह्या प्लॅटफॉर्माचेर संदेश धाडपाक वा मेळोवपाक आडखळ जाली. तशेंच आतां सगळीं कामां व्हॉट्सअपाचेर अवलंबून आशिल्ल्यान लोकांक बरोच त्रास जाता. कंपनी सेवा परतून मेळोवपाक यत्न करताली देखून व्हॉट्सअप बंद दवरचें पडलें अशें कारण सामकार आयलें. मात सुमार 2 वरां उपरांत व्हॉट्सअपाची सेवा परतून सुरू जाली. महाराष्ट्राचे सभापती राहुल नार्वेकरान मंगळारा गोंय विधानसभेक भेट दिली. गोंय विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकरान तांकां येवकार दिलो. विधानसभेचे कामकाज विशयी ई विधानसभा आनी ऑनलायन पद्दतीन विधानसभा कशी करची तशेंच बऱ्या पद्दतीन देवाण घेवाण कशें आसचें ह्या विशीं तांणी सभापती वांगडा चर्चा केली. इथे गोव्याचा दौरा करत असताना सन्मान्य सभापती साहेबांची भेट घेऊन त्यांनाही दिवाळीच्या शुभेच्छा देऊन महाराष्ट्र आणि गोव्यामधल्या जे लेजिस्लेटिव्ह प्रॅक्टिसेस आहेत त्या कशा इम्प्रूव्ह करता येतील आणि दोन्ही लेजिस्लेचरमधनं रेग्युलर इंटरॅक्शन ठेवून इकडच्या चांगल्या प्रॅक्टिसेस महाराष्ट्रातल्या चांगल्या प्रॅक्टिसेस पार्लमेंटरी डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन करण्यासाठी कशा आपल्याला वापरता येतील यावरती चर्चा करण्यासाठी मी सन्मान्य गोव्याच्या विधानसभेचे सभापती यांची भेट घेतली आणि अनेक विषयांवरती चर्चाही केली. राज्यात विकास कामं कशी चालू आहेत, असेंब्लीमध्ये लेजिस्लेटिव्ह प्रॅक्टिसेस कशा चांगल्या इंट्रोड्यूस केल्या जात आहेत, त्याचप्रमाणे ई विधानसभा ही कशी राबवली जात आहे आणि विधानसभेला डिजिटलाइज करून जास्तीत जास्त सोयीसुविधा सामान्य जनतेपर्यंत आणि विधानसभेतील सदस्यांना कशा देता येतील यावरती गोवा विधानसभेने केलेलं उल्लेखनीय कामाचा एकूण आढावा घेण्यासाठी आज मी गोव्यात आलो. मी आज महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष आपले मूळ आमचे गोंयचेच नार्वेकर साहेब आमचे गोंयांत आयले. गोंयचे विधानसभेक म्हाकाय तांकां मेळपाची एकूच दिसाची इच्छा आशिल्ली. फाटीं असो ते कार्यक्रम जाल्लो ताका निमंत्रण आशिल्लें पूण हांव पावपाक शकलो ना. पूण आज योगायोग आयलो आनी ते विशेष करून दिवाळेचे शुभेच्छा आनी आमचे गोवा विधानसभेचें कामकाज कशें चल्लां त्या संदर्भात म्हायती घेवपाक आयिल्ले आनी एक बरे तरेचो सुसंवाद सादपाचो प्रयत्न जालो. म्हाका दिसता तांचो नेचर जो पळयलो जर जायत न्ही जाल्यार हांव जेन्ना विधानसभेच्या पयल्याच फावटी जेन्ना अध्यक्ष जालो म्हाका दिसतालें की सत्र सादारणशे गोंयांक 25 ते 30 दीस चलता. त्यामुळे गोंयच्या जनते खातीर आमी 365 डेज विधानसभेचो अध्यक्ष म्हणून कशा तरेन सेवा दिवपाक शकता ही भुमिका म्हाजी आशिल्ली आनी त्या भुमिकेक काम करता. म्हाका दिसता महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर साहेब तांचोय तीच भुमिका आसा. तांचो स्वभाव बाकी सगळ्यो गजाली आसा त्यो समजून घेवपाचो बरोय मेळ्ळो. एक गोंयकार महाराष्ट्राच्या विधानसभेचो अध्यक्ष म्हणून आमकां गर्व करता आनी म्हाका दिसता 2 महाराष्ट्र आनी गोंयचे विधानसभेचे अध्यक्ष आसा आमी मेळून जर अशा जर कांय ज्यो एक इनोवेशन हाडपाक जर प्रयत्न करपाक शकले जर जायत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता गोंयांक आनी महाराष्ट्रा हाजे म्हळ्यार एक बरो सुसंवाद समन्वय करूंक शकता. त्यामुळे तांचे आज ते गोंयांक आयले, म्हाका प्रत्यक्षाक मेळ्ळे, आमचे पत्रकार बंधूक मेळ्ळे आनी गोंयच्या सगळ्या लोकांक ताणें शुभेच्छा दिल्यो आसा. परत एकदां तांकां
सप्टेंबर 2018 वर्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन लोकार्पण केल्ले आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य येवजणे खाला 5 लाख रुपया हेल्थ इन्शुरन्स ह्या येवजणे खाला लोकांक मेळटात. पूण 4 वर्सां जावन लेगीत ही येवजण सगळ्या लोकां मेरेन तशी पावूंक ना. सुत्रा प्रमाण लोकां कडल्यान जाय तसो प्रतिसाद मेळूंक ना, म्हणून हे पात्र लोकां मेरेन पावले ना. हो विशय मुखेलमंत्र्या मेरेन पावोवन फुडें व्हरता अशें आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे सांगता. दोन 2022 लोकोत्सव 7 ते 11 डिसेंबर मजगती काणकोण म्हालांतल्या आमोण्या वाठारांत जातलो. 5 दीस जावपी ह्या लोकोत्सवाक भारताची राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हाजीर रावतली. तशेंच 40 मतदारसंघाचे आमदार लेगीत हाजीर रावतले. ह्या लोकोत्सवाक गोंयच्या ग्रामीण लोकांची जीण कशी आसता ह्या विशीं कला सादर जातल्यो. तशेंच 15 भायल्या राज्यांतल्या कलाकारांक ह्या लोकोत्सवाक आपोवणे दितले अशी माहिती गोंय विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकरान दिल्या. मंगळारा गोंय विधानसभेच्या कॉन्फरन्स हॉलांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत तो उलयतालो. लोकोत्सव आम्ही डिसेंबर 7 ते 11 7, 8, 9, 10, 11 आणि या कार्यक्रमात आम्ही प्रमुख म्हणजे आमच्या देशाचे राष्ट्रपती मुर्मूजी तांकां आमंत्रीत केल्ले आसा. तशेंच आमच्या लोकसभेचे सभापती ओम बिर्लाजी तांकांय केल्ले, अन्य मंत्र्यांक आपयल्ले आसा. तशेंच आमी गोंयचे सगळे 40 आमदार आसा तांकांय ह्या कार्यक्रमाक आमदार आसा, मंत्री आसा तांकांय आपयतले. आणि गोंयभरात ते जितले प्रोमिनंट लोक आसा म्हणजे सामाजिक क्षेत्रामध्ये, आर्थिक क्षेत्रामध्ये जे काम करणार आसा अशा सगळ्यांक खास आम्ही वचून जे आसा न्ही तांकां ह्या कार्यक्रमाक येवपाची मंत्र्यांक दितली. राष्ट्रपती कन्फर्मेशन मेळटलें आमकां, पूण ताणें तुझा मान्य दिल्ली आसा. तांची एक सिस्टम आसा आनी त्या सिस्टमाच्या फुडले 8-15 दिसांनी आसा ताजे आमकां प्रत्यक्षान कन्सर्न मेळटलें. जेन्ना राष्ट्रपती तुमी हांवें तुमकां दिसना सेक्युरिटी रिजना खातीर तुमकां खूब त्रास जातलो लोकोत्सव करता आसतना? त्रास जावं दी, पण त्रास जाल्यार सुद्दां जे आसा न्ही एक अशें देशाच्यो राष्ट्रपती येता त्यामुळे सगळ्यांचें लक्ष म्हणजे गोंयभराचें गोंय सगळ्या जनतेचें देशभरातल्या लोकांचें लक्ष बाबा ते काणकोण आमोणे खंय आसा. म्हणजे एक काळ आशिल्लो हांव जेन्ना त्या गांवांत म्हजें गांव तें त्या गांवांत धट रस्ते नाशिल्ले आनी हांव म्हज्या पैंगीणच्या श्रद्धानंद शाळेक वचत जायत न्ही जाल्यार 9 किलोमिटर चलत वतालो, चलत हांव येतालो. तो गांव म्हजो गांव आनी तो म्हजो गांव आसा न्ही. सगळ्यांत जर विकास जालो म्हणटा आसतना किंवा म्हजे सगळ्यात पयलेच म्हजो संकल्प आशिल्लो म्हज्या गांवांतल्यान म्हज्या घरांतल्यान सुरू जावपाक जाय. आनी त्यामुळे म्हजें गांव म्हजें आमोणें गांव आसा तें केवळ गोंयचे पातळींत न्ही देश पातळीर व्हरपाचें दृश्टिकोनांतल्यान हें सगळें जावपाक जाय आनी त्या गांवचो विकास जावपाक जाय. आनी त्या हट्टापोटीच हें सगळें सेक्युरिटीचो भार सुद्दां जो आसा न्ही आमी सोंसपाचे आमचे सगळे कार्यकर्ते आसा. वेगवेगळ्या राज्यांतले जे आसा न्ही कलाकार येतले ते आपली कला पेश करतले. म्हणजे प्रत्येक आमी आज तशें सेंट्रल मिनिस्ट्रीन आमकां कन्सेंट दिल्लें आसा की सगळ्या स्टेजीन लोक धाडटा म्हणजे आमच्यान ते एकोमोडेट जातले अशा दिसना म्हणटा आमी रेस्ट्रिक्शन एक 10-15 स्टेज आमकां आपयतले. म्हणजे एका स्टेजींतले 2 जर ग्रूप म्हणले जर जायत न्ही जाल्यार कितलेशे जातले. तो एक भाग आसा. दुसरें गोंयभरांतली पेडणे पासून जी लोकसंस्कृती जाता वेगळेपण जे आसा न्ही ते सगळ्या प्रकारचो आस्पाव तेमी केल्ले आसा. आमी आमचे स्कूल जे आसा लेवलाचे आसा तांची ताजी ब्रोशर आमी पब्लीश करतात दितले स्कुलां खातीर प्रायमरी म्हणजे प्रत्येक मनशाक ती आस्पाव करून घेवपाची ताजी स्पर्धा वेगळी स्पर्धा ती त्या हाका जाता. बनावटी प्रमाणपत्राचो आधार घेवन एका कर्मचाऱ्यान IPHBतल्या तंत्रज्ञ ऑक्युपेशनल थेरपीची नोकरी मेळोवन घेतिल्ल्याचो आरोप जॉन नाझारेतान केला. ह्या नोकरे खातीर फावो तें शिक्षण नाशिल्लें तरी लेगीत ताका ही नोकरी दिली. जायत्या दोतोरांचो ह्या प्रकरणांत आस्पाव आशिल्ल्यान तांच्या नांवान कागाळ करतलो अशी शिटकावणी तांणी ह्या वेळार दिल्या. ह्या आदी केल्लें आहा न्हू हांव हे पुलीस डिपार्टमेंटान ऑफिस सुपरिटेंडंट म्हूण काम करतालो तेन्ना रितेश फळदेसाय म्हणटा ताका आमी हें केल्लो. मागीर ते ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान डायरेक्टरेट ऑफ ट्रान्सपोर्ट हातूंत 2 जाण एम्प्लॉईंक हें केल्ले ऑर्डन डिकोस्टा आनी वासुदेव नारायण सावंत. म्हणटा सगळ्यांक एक रूल आसूंक जाय न्हू. तांकां जरी तर फेक सर्टिफिकेट मेळ्ळी म्हूण टर्मिनेट केलें जाल्यार एका कसो दवरूंक शकता. आनीक डिप्लोमा इन ऑक्युपेशनल थेरपी फ्रॉम ए रिकॉग्नायज इन्स्टिट्यूशन. आतां रिकॉग्नायज इन्स्टिट्यूशन म्हणलें म्हणटा इन्स्टिट्यूशन एक्झिस्टोरी जावंक जाय. हांवें हें केलां महाराष्ट्रा बोर्डाक बरयलें तेजे प्रमाणे तसलें इन्स्टिट्यूशनूच ना आनी हांवें लेटरान बरयलेली रिटर्न येयलेली आहा. 15 years डॉमिसायल 2006 बर्थ सर्टिफिकेट रेजिस्टर करता. 2006 तो 15 years डॉमिसायल सर्टिफिकेट ऑप्टेन करता. 2006 तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजान आपल्याचें नांव घालता.
आनी 2007 or 2008 ना 2007 तो IPHBन पयलो कार्पेंटर म्हूण कामाक रावता आनी विदीन 3 years थिंगासोर एक तो टेक्निशियन फॉर ऑक्युपेशनल थेरपी हो पळय पोस्ट जाता वेकंट तेन्ना हो मनीस त्या पोस्टार प्रमोट म्हणून ताका एज एन इंटरनल कॅन्डिडेट तो एपियर जाता आनी ताका ते सिलेक्ट करता। राज्यांतलो खण वेवसाय सुरू करपा खातीर 4 खणीच्या लिजांच्या पावणेची प्रक्रिया सुरू जाल्या। सुमार 12 व्हडल्या कंपनींनी खण घेवपा खातीर बरो प्रतिसाद दिलेलो आसा। फुडल्या वर्साच्या मे म्हयन्या मेरेन राज्यांतलो खण वेवसाय सुरू जावपाची शक्यता आसा। खण खात्याची म्हत्वाची बसका 28 तारखेक लिलावा पयलीं जातली। राज्यांतल्या आनीक 8 ते 10 ब्लॉकांच्या पावणे खातीर ई-निविदा जारी करपा विशीं ह्या बसकेंत चर्चा जातली। निविदाची कागदपत्रां खरेदी करपा खातीर 15 नोव्हेंबर मेरेन मुजत आसा, जाल्यार तांत्रीक निविदा सादर करपा खातीर 21 नोव्हेंबर ही निमणी तारीख आसतली। JSW मित्तल सारक्या 10 ते 12 व्हड कंपनींनी आतां मेरेन निविदा कागदपत्रां घेतल्यात अशी म्हायती खण खात्या कडल्यान मेळिल्ली आसा। दिवाळेच्या सणा निमतान कृष्णा पालयेकर आणि खारेबंद पेडणे ह्या गांवच्या लोकांनी मेणवाती घेवन शहिदाची प्रतिकृती करून शिमेवयल्या जवानांक खाशेली आर्गां ओंपली। सैनिकांनी आपल्या प्रमाणे बलिदान दिल्ल्यान आयज आमकां सुटकेचो श्वास घेवपाक मेळटा। देखून त्या वीर सैनिकांची मेणवातीचो वापर करून प्रतिकृती तयार केली। शहीद सैनिकांक लागून आमी आयज खोशयेन दिवाळी मनयतात हाचोच विचार करून ह्या गांवच्या लोकांनी हो उपक्रम राबयलो। आमी सुटकेचो श्वास घेवन आयज आमच्या घरान गुण्या गोविंदान आमी नांदतात। हे कोणा खातीर नांदतात हाजो जर विचार केलो जाल्यार आमकां आयज असो विचार येता की त्या आमच्या सीमेचेर देशाच्या जे सैनीक अहो रात्र आपल्या प्राणाची आहुती दिवन प्राणाचे बलिदान दिवन ज्यांच्यांनी आमचो देश सुरक्षीत दवरलो आणि आजय ते सीमेचेर तटस्थपणे लढतात, लढो दितात, वेळ प्रसंगी आपले प्राणाचे बलिदान दिता अशा कुटुंबांचे, वीर मातांचे, वीर पत्नींचे आणि त्या वीर सैनिकांचे आयज अभिवादन। आयज दिवाळेच्या निमतान आमी ह्या खारेबांद भिरोणे ह्या गांवांत सगळे आमी ग्रामस्थ मेळून ह्या खारेबांद तेरेखोल न्हंयच्या परिसरांत जो आमचो गणेश विसर्जनाचो प्लॅटफॉर्म आसा त्या प्लॅटफॉर्माचेर कॅन्डलांचो वापर करून आमी शहिदांची म्हणजे शहीद जवानाची प्रतिकृती आमी साकार केल्ली आसा। आयज सगळीकडे दिवाळीचो सण साजरो करतात, पूण आयज आमकां हो सण जर उक्त्या दोळ्यांनी आणि सुखा समाधानान जर आमी आयज हो मनयता आसतले तर त्या शहीद सैनिकां खातीर आमी मनयतले, जे शहीद सैनीक आसतले ज्यांच्यांनी आयज आमकां हो दीस दिलो, ज्यांच्यांनी गोंय मुक्त केलें, भारत स्वतंत्र केलो आणि हेच्या फुडें वचून आयजूय ते सीमेचेर तटस्थपणे लढतात। तुमचे आमचे जिवीत सुगंधी करपी बरेच अशे हात आणि चेहरे आसात जांचेर चडशे फावटी उजवड पडना। आयज तुमकां अशाच एका चेहऱ्याची वळख करून दिता जाणें फाटलीं 30 वर्सां आपल्या अपंगत्वा कडेन 2 हात करीत मनशांचें जिवीत सुगंध केला। पळयात बोरयेच्या राजेश नायकाची काणी। सकाळी फातोडे रानात वचप आणि ल्हवू ल्हवू तरेन जायांच्यो कळयो काडून घरा हाडप, घरा हाडिल्ल्यो कळयो गांथप आणि मागीर गांथिल्लो झेलो रस्त्यार विकपाक बसप। बोरयेचो राजेश नायक फाटलीं 30 वर्सां हेंच काम करीत आसा। ल्हान आसतना राजेशाक टायफॉयडाचो जोर आयलो आणि तो 2 पायांनी जल्मभरा खातीर दुबळो जालो। घरची परिस्थिती सामकी गरिबीची आशिल्ल्या कारणान आवयन ताका एक दीस फुलां विकपाक रस्त्यार बसयलो आणि तेन्ना सावन पोटा पाणया खातीर राजेशाची ही दिसपट्टी जीण जाली। घरा कडेन कमोवपा साधन कांय नाशिल्लें म्हणून ताका आईन फुलां हाडून दिली। हांवूय तेन्ना ल्हान सामको 8-10 वर्सां अशें कितें तरी आशिल्लो। तेन्नाच्यान तो सायबा देवा कडेन फुलां घेवन बसपाक लागलो। आतां जालीं जवळ जवळ एक 30-32 वर्सां तो फूल विकता। तो आमचो फॅमिली बिझनसच जाला। जुलय ते ऑक्टोबर हो जायांच्या फुलांचो हंगाम। ह्या 4 म्हयन्यांच्या कमायेचेर राजेशाचो दिसावडो सुट्टा। भावाक जाता ते तरेन मदत करता आणि आपलो चरितार्थ चलयता। खरें म्हळ्यार 100% विशेषांगी आशिल्लो दाखलो राजेशा कडेन आसा। तो लेगीत ताका खूब जाणांच्या पांया पडून घेवचो पडला। पूण खासा क्षमतेच्या मनशां खातीर सरकाराच्यो इतल्यो येवजण्यो आसून लेगीत फकत दर म्हयन्याक मेळपी इल्ल्याशा अनुदाना शिवाय राजेशा मेरेन एकूय येवजण पाविल्ली ना। गव्हर्मेंटाच्यान घरा कडेन मनीस सुद्दां येता अशें आहा तशें आहा म्हणून, पूण एकदां येता आनी वयता, मागीर आनी परत तोंड म्हणटा दाखयत ना। तेजे कडल्यान भरपूर फावटी मेडिकल सर्टिफिकेट सुद्दां येयल्ली GMCची 100% हँडिकॅप म्हणून।
तेजे फाटल्यान तेणी कोणें कांय चवकशी करूना. हांवें विचारल्यार आमचे फोनूय घेयना. सो आमी चड हेंच करूना म्हणजे. आपल्याक सरकारी येवजण्यांचो फायदो मेळूंक ना हाचे राजेशाक काडी भर लेगीत दुखना. ताणें ताजी सुगंधी वाट सोदल्या. फकत ताजे खातीर जायो अश्योच फुलपाक जाय आनी सदांच बहरपाक जाय. गौरेश सतरकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. ह्या आशिल्ल्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो. हे बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. अश्योच आनीकूय खबरो पळोवपा खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाचें यूट्यूब चॅनल. त्याच बरोबर फेसबुकाचेर सुद्दां गोमंतक टीव्ही फॉलो करा. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.